गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कसे आहात तुम्ही सगळी? हांव बरे आसा. आयज दीदीन घेतलेले माणक्यो माणक्यो आता उजरोवंक घेतला दीदी. पहिले आमी माणक्यो उजरोवया. आयज करतले दीदी माणक्याची चिली. सो तुम्ही बी पळया. चिली करपाक आमकां कांदो जाय, टमाट जाय आनी ओली कोथमीर जाय. सो चला करूया आमी. कायल घेतली, तेल घातलें. तेल तापतकूच आमी कांदो तळशिलो. कांद्यान घातले आले लसणाची पेस्ट. कांदो बरो तळसून घेवपा जाय. मागीर टमाट घालपा जाय. टमाट कांदो बेगीन शिजपा जाय म्हणून तेतूनच मीठ घालतात आनी वांगडाच घालप, मागीर घालूंक जायना. आनी मागीर हळद, पूड, गरम मसालो घालून बरो तळसून घेवपा जाय. बरो तो मिक्स जातकूच मसालो आमी माणक्यो ज्यो उजरोवन कट करून दवरलेल्यो त्यो मसाल्यान घालपाच्यो. बरो तळसून घेवपा जाय. सगळो मसालो ताका लागपाक जाय आनी बारीक गॅस करून मातशें दवरपा जाय. धा मिनटान मागीर तेतून कोथमीर घालपाची. जाली आमची माणक्याची चिली. आयज जेवणाक बांगडे फ्राय आसले, बांगडे हुमण आसले, माणक्या चिली आसली. हें आमचें नॉर्मल जेवण. आतां आमी जेवन बी भायर सरली शिरोड्या येवपाक. चला मागीरूच मेळटा तुमकां आतां. आमी पावली घरा पावतकूच सगळ्याक चिकोलूच जाल्लो. घरान कोण ना म्हणटकूच तशेंच न्हू तें. पयलीं हांवें सारवण मारपाक घेतली कित्याक बायक लागून बाय खेळपा सोदतले म्हणोन. चला पयलीं हांव सगळें काम करून घेता, मागीर हांव तुमकां मेळटा.
आम्ही घरा पावली 4:30 म्हटल्यार पावली. तेज्या उपरांत हांवें रोखडी सारण मारून पुसून बी घेतले. सगळें क्लीन करता म्हटल्यार म्हाका जाली 5:30. सोमतीच बेडशीटूय चेंज केली. बेडशीट घालतना ही बायची मस्ती सदांचीच. आनी ते खंयसून येयले म्हणटकूच मागीर तशेंच करता, बेजारता ते मागीर. आनी तेज्या वांगडाच हांवें सगळें कामूय बेगीन बेगीन करून घेतलें. हाडलेलें सगळें सामान जाग्यार उडयलें. तितलें करता म्हटल्यार म्हाका जाली 9:30. तेज्या उपरांत हांवें सगळे कपडे धुवपाक घातले. मागीर हांव किचनान येयलें. सगळो ओटो शेगडी सगळें पुसून घेतलें, कित्याक घरान कोण नासलें म्हणटकूच सगळ्याक डस्ट बसलेलो. खंय गेलें म्हणटकूच होच प्रॉब्लेम आसता, सगळें डस्ट जाता. चला पयलीं हांव सगळें क्लीन करून घेता, कित्याक म्हाका मागीरूय रांदपाची तयारी करपा जाय. सगळें काम जालें. काम जातकूच इल्ली च्या घेतली, कित्याक च्या घेयना जाल्यार म्हाजी मागीर तकली उसळोंक लागता. च्या बी जाली. मागीर फ्रेश जालें. फ्रेश जातकूच दिवो लावंक गेल्यार डॅडीन पयलींच दिवो लायल्लो. मागीर हांवें पांयां पडलें आनी हांव रांदपाक कंटिन्यू केलें. सो त्या अनुसार म्हाका रातूच जाली. फ्रेंड्स, हांव हांगाच ब्लॉग सोंपयता. सो फाल्यांच्या व्लॉगान मेळोया. बाय, गूड नायट.